आयज आमी हे डिसील केला पळय आतां हे सगळे एम्युजमेंट पार्क जे अखिल टक्केकरान एस्टॅब्लिश केल्ले. सो फायनली कितें जालें की देवस्थानाची एनओसी ना म्हणून ताका म्युनिसिपालिटीची एनओसी मेळोंक ना आनी त्या खातीर तेजी फुडली सगळी परमिशनां हाडून उरली आनी ह्यो बिझनस स्टार्ट करूंक मेळोंक ना. आतां डेली बेसिसाचेर हांगासर खूब खर्च आसलो, स्टाफ आसात हांगासर, तेंचे जेवणा खाणाचे पळोवचें पडटा, तेंची सॅलरी चालू आसा. सो हे सगळे खर्च तांकां जड वयता म्हणून आयज आमी रिक्वेस्ट करून ते सील काडून घेतले आनी आतां ते डिसमेंटल करतले. सो जालां कशें की हेच ही जी नवी कमिटी आसा, बोडगेश्वर देवस्थानाची जी कमिटी आसा, तेंच्यांनी फाटल्या इलेक्शनाक एकूच मुद्दो घेवन हे इलेक्शन जिखलेले की जी पयलींची कमिटी आसा ती कादर शेखा कडसून पयशे खाता आनी तेचो एमावंट सगळे सांगून आपणाचे डिफॅमेशन केस घाल कितें घाल करून सगळे लोकांच्या फुड्यान सगळे एक्सपोज केल्ले. आनी त्याच बेसिसाचेर की लोकांक म्हणजे आमचे जे महाजन आसले, जे आमच्या भितरलेच सगळे जाण आसात, तेंच्यांनी एक आशा की ही जात्रा जी आसा ती खरीच हिंदूंची जात्रा, ती हिंदूंच्या हातीन येतली म्हणून हे आशेन हे कमिटीक निवडून दिल्ली. पूण हे कमिटीची फर्स्ट टर्म चालू आसतना आनी फर्स्ट जात्रा ही तेची, आनी तेंच्यांनी जे फाटले टर्मान केल्ले पळय तेच्या पास तेंच्यांनी केला. दर तांकां दिसता की आमी कितें उलयलां तें रॉंग आसा. आमी फाटल्या फावटीक ते दिसा आमी बेधडक आमी कमिटीचेर हेजो ब्लेम घालता, कित्याक जर कमिटीन एनओसी दिल्ली न्हू जाल्यार आयज दोनूय बिझनस दोगांयचे चलतले आसले. तुमकां सॉल्व कर, आमी म्हणिना की हांगासर तुमी धर्मवाद करा ना कसले जातीचे हे करा, तेकाय करूंक दिय आसलें आनी हेकाय करूंक दिय आसलो. पूण हें खंय तरी कॉम्पिटिशन क्रिएट जाता म्हणून कादरान तेंचेर प्रेशर हाडलेलो की हे जायंट व्हील कशेंच ओपन करूं नाका. आनी तेच्या खातीर कितें तेंच्यांनी तेका सुपारी पावयला पळय ती दर कमिटीन जर कांय थांग ना न्हू जाल्यार तेंच्यांनी देवळान येवन आमच्या हिंदू धर्मा प्रमाण जावपाचें. आनी आमी दर तेंच्यांनी जर प्रमाण जालें न्हू आमी आमची सगळी टीम घेवन आख्खे कमिटीची चूक मागता जे आमी उलयलें तें रॉंग आसा जाल्यार. आता हो जो लढो जाल्लो आसा पळय 3-4 महिने सुरू आसा, तर हो लढो खऱ्या दिशेन यशस्वी जाल्लो आसा. कित्याक प्रत्येक टप्प्याचे न्ही त्या भुरग्यांनी लढो दिल्लो आसा. मागीर तो प्रशासकीय असू दे, समिती असू दे, नाल्यार सरकार कडेन सुद्दां वचून हो सगळो भाग जाल्लो आसा. आतां हेका आमी स्वार्थ कशें म्हणू शकता, म्हणजे हे स्वार्था खातीर जाल्ले आसा. आतां अखिलान कितें सांगलेलें, आपूण कमिटीक पयशे दिता, 15 लाख दिवपाचे ताणें ऑफर केल्ले आनी हाणें देवस्थानाक देवा खातीर, जर तो देवा खातीर तो जर दिवपाक तयार आशिल्लो जाल्यार तुमकां हिंदूंचो पयसो नाका अशें जर आसा जाल्यार कितें तुमची मजबुरी आसा तें तरी तुमी सांगूंक जाय न्ही की आमकां ही मजबुरी आसा म्हणून आमी तुका दिवंक शकना. सगळें जर रायटान जाता जाल्यार रायटान जावपाक जाय. तर ह्या जायंट व्हिलाचेर जर कितें जाता जाल्यार दुसऱ्या जायंट व्हिलाचेर जावचें ना अशी कितें तुमकां खात्री आसा म्हणून तुमी तांकां परमिशन दिला. तुमची मजबुरी कितें आहा न्ही हे परमिशन दिवपाक ती आमकां कळपाक जाय. सगळ्या युवकांक हांव सांगूं इच्छा की हातूंतल्यान विचार करात. आमकां ही उतरां परत परत आयकूंक येता. आतां गोंयांत खंय वता तेन्ना सरकार किसका है, हिंदू का क्या चल रहा है, कोण करता, क्वेश्चन मार्क येवंक लागला. डायरेक्ट विचारतात लोक. सो ह्या सगळ्या हाचेर सगळ्यांनी खोल वचून विचार करचो की हाचेर आमचे खंय कितें चुकलें. जाका जे कमतरता आसा ती सुदारणा जावंक जाय आनी ह्यान फुडें अशा भुरग्यांक जे लॉस जाला ते भरपाई जावंक जाय. तांकां पुरेपूर तांकां पाठिंबो दिवंक जाय. कारण एक खाजेचें दुकान जातालें दुसरें खाजेचें दुकान आसा. प्रत्येक हाका तुमी जाय ते लावंक दिताले. हांगा फक्त एकट्याचीच मोनोपॉली कित्याक ह्या दृश्टीन हो लढो उबारलो. आतां सिद्धार्थ बाबान जशें सांगलें फक्त हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन असोय नासलो तो, तरी सुद्दां ह्या लढ्याक जाय तसो यंत्रणेचो पाठिंबो ना मेळूं म्हणजे ही संपूर्ण यंत्रणा विकत घेतली वता. हांगासल्या काही हांव खरेंच काही रिपोर्टरांचें कौतुक करता की तांच्यांनी वचून ताच्या फाटल्यान धांवले. ते कादिराचे ते दीस स्टॉल ओपन जातालो तेन्ना वचून थंय ते दाखोवन दिले की हे रिपोर्टरांची जबाबदारी खरेंच कितें अयोग्य चल्ल्या, अन्याय चल्ल्या तर ताचेर आवाज उठोवंक जाय. आनी हो खरोच अन्याय आसलो. कारण संडे सांजचे 6:30 हे ओपन जाता हाचेर मात्र प्रत्येक गोंयचे लोक उलोवंक लागल्या. प्रत्येक जंय वता थंय तांकां विचार पडला की अरे संडे सांजचे ओपन जावंक शकता जाल्यार आमची सुरक्षितता कितें, आमची सेक्युरिटी सेफ्टी कितें, आमचेर फाल्यां कितें जालें जाल्यार कोण यंत्रणा ही चलयतली. ही यंत्रणा फाल्यां आमच्या फाटल्यान उबी रावतली काय ना, काय अशेंच तांचे फाटल्यान धांवतले आनी आमी हांगासर आपले हेल्पाटे मारीत रावपाचे. सरकार किसकाय म्हणून विचार करीत रावपाचे आनी ते प्रश्न आमी आयकपाचे. हे प्रश्न आमकां आयकपाची पाळी येवंक जायना ही प्रत्येक गोमंतकीयाची मागणी आसा. त्यामुळे हो जो कोण अखिल आमचो भाव आसा आनी ताचे बरोबर तो बरोलो खुलासो हाका लास्टाक ह्या कादरा बरोबर जी कितें कादीर शेख जो आसा ही यंत्रणा सगळी ताच्या फाटल्यान उबी रावली अशेंच आमकां दुर्दैवान म्हणचें पडटा.